नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारात रेती कार्डची परवानगी बेगीच मेळटली अशें संबंधित राज्य मंत्र्यालय आश्वासन. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारात बऱ्याच वर्षांतल्यान रेती कार्ड जिवंत करचे बरेच कुटुंब आशिल्ले. इतलेच न्ही तर ह्या रेते पायान रेती व्यवसाय करचे टिप्पर मालक, कामगार, क्रेन अशा विविध स्तराच्या लोकांच्या पोटाचेर हो धंदो बंद पडून उपासमारीची पाळी येयली. आणि कितल्याशा वर्सांन उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या बऱ्याच तालुक्यात न्हंयेंतल्यान रेती काडूंक सरकारान अनुमती दिल्ली. जाल्यार कारवारात अजुनूय प्रशासनान तेका मंजुरी दिली ना. तशें म्हूण कारवारात रेती व्यवसाय करचे कॉन्ट्रॅक्टर आनी बिल्डर हेमी आमदार श्रीमती रुपाली नायक हेमगेली भेट घेवन हेज बद्दल बांदकामाक आनी रेती व्यवसायाक खूब त्रास भोगचे पडटा अशें नदरेक हाड दिले. त्या वेळार आमदारान तेमगेल्या संकश्टाची कल्पना करून संबंधीत खात्याचे मंत्री श्री हालप्पा आचार हेमकां दूरध्वनी मार्फत संपर्क करून कारवारात रेती काडूंक परवानगी दिवन जाता तितले बेगी ही समस्या पयस करची विनंती केली. ह्या भागात रेती व्यवसाय बंद आशिल्ल्यान सरकारी बांदकाम कामगिरी आनी सार्वजनिकांक जावच्या नुकसानीची जाणीव करून दिली. तेन्ना संबंधीत अधिकाऱ्यान बेगीच समस्या पयस करून परवानगी दिवची व्यवस्था करता अशें आश्वासन दिलां. ह्या वेळार नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, गणपती उळवेकर, रेती व्यवसाय संघाचे सदस्य, बोट असोसिएशन, इंजिनियर असोसिएशन तशेंच विविध संघटनेचे सदस्य हाजर आशिल्ले. सरकाराल्या आदेशाप्रमाणे गोपूजा करून सार्वजनिकाले लक्ष वेधिल्ली कारवारची चित्ताकुला ग्रामपंचायत. कारवार. राज्य सरकारान बलिपाड्या दिसाक प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रवर्ग ए आणि प्रवर्ग बी च्या देवस्थानाच्या आवारात गोपूजा करून तेमकां हळद कुकूम फुलां सजवून तेमकां गोड फोव आणि इतर खाणे दिवन सनातन हिंदू धर्माच्या गोपूजा विधी विधानाप्रमाणे जिल्ह्याच्या संबंधित सगळ्या देवळात हो कार्यक्रम मोठ्या उमेदीन मनोवचो अशें राज्य सरकारान आदेश दिल्ल्या प्रमाणे कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत हो कार्यक्रम चित्ताकुलाच्या श्री शांतादुर्गा महामाया देवस्थानाच्या आवारात मोठ्या उमेदीन मनयलो. कार्यक्रमात ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व सदस्य, शानभोग आणि इतर संबंधित मुख्यस्थ, ग्रामस्थ आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. कार्यक्रमा उद्देशून या वेळार उलयतना चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वाती देसाई हेमी सांगले की गाय ही खरीच माता आसा. कारण जेन्ना ल्हान बालकाक आवयल्या दुधाची कमतरता आसता तेन्ना गायीचें दूध वापरतात. म्हण गाय ही आवय इतलीच श्रेष्ठ आसा. धर्मशास्त्राप्रमाणे गायीले दूध आणि गोमूत्र आरोग्याक आणि औषधयुक्त अशे उपयोगाक येता. धन्यान योग्य देखभाल करची जाल्यार अशी गोसंतती पोसची. नापेक्षा हरवळ रस्त्यार सोडपेक्षा न पसंत जाल्ली बरी अशें आपले मनोगत व्यक्त करून समाजाक एक संदेश दिलो. हो आदर्श सार्वजनिकान पाळचो असो थंय जमिल्ल्या सार्वजनिकाक आग्रह आसा. फाटल्या मी दाखवत गोमाता एक आवयल दर्जा दिल्ले आसा. जितली गोमाता आमच्या हिंदू धर्मात श्रेष्ठ आसा तितले सायंटिफिकली बी तितलीच तिका श्रेष्ठ मानतात. कित्याक म्हणल्यार
जेन्ना एक भुरग्याक आवय दूध दिवंक शकना तेन्ना गायीचे दूध यूज करतात. कित्याक म्हळ्यार तेचे इम्पॉर्टन्स तितलेच उरता, जितले आवय दुधा इम्पॉर्टन्स उरता तितलेच गायी दुधाक उरता. त्यासाठी आवय दूध जेन्ना मेळना तेन्ना भुरग्याक ते दूध यूज करतात. तशेंच केन्ना आयुर्वेदीक कसले मेडिसीन बी घेवची उरता तेन्ना गायीचे दूध वापरता जास्ती. गायी पाचो हे कितले धर्मा इम्पॉर्टंट आसा तितले बी ते मेडिसिनली बी यूज जाता. आणि जे शेण आसा पयले काळार लोक सगळे जाण आंगण घर पुराय शेणान सारयताले. तेजेन आमगेले हेल्थ कितली की बरी उरताले, आराम न्हीद पडटाली. आणि आजकाल सगळे मॉडर्न जाल्ले हेजेन आमगेले सगळे हेल्थ बी वायट जाते वयती आसा. आतांच्या काळार भुरग्याक तेजी इम्पॉर्टन्सच खबर ना कित म्हणून. गाय म्हणल्यार कितें, शेण म्हणल्यार कितें, कितली की भुरगीं गायी पाचो म्हणल्यार एकदम कंटाळेश करतात. पूण कित्याक म्हणल्यार तांकां मेन तेजी इम्पॉर्टन्स खबर ना. गव्हर्मेंटान हे जे कायदो आता परत रिस्टार्ट केला गोमाताची पुजा करची त्याच्यासाठी खूप खुशी झाली. कित्याक म्हणल्यार आजकाल सगळे मॉडर्न जाल्ले निमित्त एक भुरग्यांक हेचे महत्व कळना आणि हेची नंतर अशें आमी स्टार्ट केले नंतर भुरग्यांक बी एक इंट्रस्ट येतले. गोमाता सेवा करची म्हळ्यार एक पुण्याचे काम जावन आसा. आतां गुरुजीन सांगले प्रमाणे कितले त्रास कितले पाप केले तितूंतल्यान आमकां मुक्ती मेळटा. गोमाता सेवा करूं जात जाल्यार लोकांक गोरू पोसची. कित्याक म्हळ्यार कितले की लोक आजकाल गोरू पोसतात, तेजे दूध काडटात आनी तांकां रस्त्यार सोडून दितात. हे पाप करचे पेक्षा गोरू पोसनासना रावले बरें जाय जाल्यार बरें पोसून तेजे पुण्याचे काम करचे आनी देवा कडच्यान एक आशिर्वाद घेवचे. आज ही गोमाताची पुजा आमकां करच्याक म्हळ्यार हेज अ पंचायत अध्यक्ष निमित्त महामाय तेगेल्या आशिर्वादान ही पुजा म्हाका मेळ्ळ्याक हांव खूब आभारी जावन आसा आनी सेवा करूं दिल्ल्याक हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. वृक्षमाता तुळशी गौडा सन्मान स्वीकारूक दिल्ली प्रयाण. ग्रामस्थान ढोल ताशाच्या गजरात मिरवणूक काढून तेका धाडले. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याची होन्नळ्ळी बुडगेरी निवासी तुळशी गौडा हेमकां दिल्लीत पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमात हजर जावसाठी वयताना आज ग्रामस्थान वाद्यवृंदात आणि वाहन मिरवणूक काढून जयघोषात तेमकां शुभेच्छा दिवन धाडले. तेमगेल्या या प्रवासा खातीर सार्वजनिकान दिल्ल्या पैशांतले काही पैसे पद्मश्री सुक्री गौडा हेमकां आरोग्याच्या उपचारा खातीर तेमी दान करून मानवीयता दाखयली. सुक्री आजी अनारोग्यान उरली तरी तेमकां शुभेच्छा दिवूंक ती हजर आशिल्ली. तिने त्या वेळार आपल्या गाण्यांतल्यान तुळशी गौडाक शुभेच्छा दिली. उत्तर कन्नड जिल्हा पालकमंत्री हेमगे शुभ हस्तान विविध कामगारीचे भूमिपूजन. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे मान्य पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी हावेरी जिल्ह्याच्या हिरेकेरूर तालुक्याच्या अबलुरू ग्रामात श्री सोमेश्वर देवस्थानाची संरक्षण भिंत आणि इतर प्रवासी सौलभ्याची अभिवृद्धी कामगिरीचे भूमिपूजन केले. त्यांच्याबरोबर मंत्री श्री BC पाटील तसेच श्री आनंद सिंग हेमी हजर आशिल्ले. हेब्बार हेमी भूमिपूजा करून कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. या वेळार ग्रामस्थान मंत्री हेब्बार हेमकां गौरवपूर्वक सन्मान केलो. या वेळार राज्याचे संबंधित खात्याचे मंत्री श्री UB वणगार, पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, अबलुरू ग्रामाचे मुखंड आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.